नमस्कार उपुरा जणाके आजच्या आमगेल स्पेशल रेसिपी खोट्टे बिर्याणी आम्ही खोट्टू विंडून तांतू बिर्याणी केला फुल रेसिपी पळोवच्याक एंड ते पळयांची इष्ट जाल्यारी लाईक करांची। ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಪಾನ ಸ್ಮೆಗೆಲಗಿ ಏ ಕೊಟ್ಟೆ ಪಾನ ಅಂತೂ ಹೊಟ್ಟು ಬಿಂಡು ನಾಜ್ಯ ಅಂತೂ भितर ನಾವು मशरूम बिर्याणी करता ये करबेवा काड्या सुकोन दवरली ಹೊಟ್ಟು बिंडू त्या चिकेची मोव आसा पावसाळी न्हू आसता तशी चिके मोव आसा ताजे ना विंडो चिके कशी करा आनी आमचो खोट्या पीठ न्हय न्हू तांदूळ आनी घालतना जडावान चड न्हू ताका 2-3 काड्डी घालतना पान आमी पयलीं खंय साबोनच्या गेले थंय सुकून हाडलेले हांव न्हय मेर भावान हाडलेले तांचो 4 गेले भयणीन म्हाका दिलेले ते पान पळयता आनी म्हाका खोट्या बिर्याणी करून पळोवला कशी जाता म्हणून पळोवला येवपा ब्रह्मांड आज हांव खोट्ट केला ओटो 12 खोटे शिजयलेले पीठ तर आमी गेले अर्शेराचे ಹೊಟ್ಟು ವಿಂಡೋದಲ್ಲ ताजी वैल एंटनी कट्टुकोन काडटा एंट पुराय काडटा वैल आवाजे मशरूम घालून बिर्याणी करता पण आम्ही खोट्या भितर घालून हें करता ताका 1 ग्लास तांदूळ 2 घंटी तिंबयला मशरूम कॅरेट बटाणी दोंड्या मिरसांग आतां वाटूक आल्ले लसूण तरणी मिरसांग पुदिना पालो आनी कोथंबरी पालो दोन तरणी मिरसांग काडल्या ताका तूप घालता मराठा मोग दालचिनी पान लवंग आनी एक केट्या करता आता या आल्ले लसूण तरणी मिरसांग कोथंबरी पाल्या पेस्ट घालता आजे चिकेचे वासान चिकेचे जाय चिके भाजून घेते कॅरेट बटाणी दोंड्या मिरसांग पुरा घालून घेता मशरूम घालता
मीठ घालता. एक ग्लास उद्दा घालता. अंदाज घालता. शाही बिर्याणी मसाला घालता. पडेल घालता. आणि एक ग्लास उद्दा घाला. उठता 2 ग्लास उद्दा घाला. आता एक 70% आमचं शिजायला वरले लागतं शिजायता. मग ओटू बसून हे केला तुम्ही जाव का त्याला लेहर लेहर करून शिजव येतं. खट्टे बिर्याणी जाल्ल्या. व्हेरी युनिक रेसिपी. तुम्ही वे ट्राय करायची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट करून सांगू का. आम्ही तुमका प्रतिपटी युनिक रेसिपीज दाखवून कंडापटी एफर्ट्स घालतांची प्रत्येक व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या साईडातून लाईक्स कमेंट्स आणि शेअर करायची आणि सबस्क्राईब करूक विसरू नकांची.